ग्रामस्थ येयल्ले पेटक्याचे ग्रामस्थ दिले कितें ते एक कंप्लेंट घेवन आयिल्ले हॉट मिक्स प्लांट आस्मा कन्स्ट्रक्शन म्हणून एक कंपनी आसा ती हॉट मिक्स प्लांट चलयता सर्वे नंबर 2061 204 205 दारबांदोडा विलेजीन. सो तेंच्यांनी आपले ग्रिवियन्स सबमीट केला की थंय धुंवर येता बी म्हणून. सो आतां आमी ते कंप्लेंट तेंची घेतलेली आसा. अकॉर्डिंगली आमी मामलेदाराक इन्स्ट्रक्ट करतले वच इन्स्पेक्शन कर रिपोर्ट फायल कर म्हणून आनी अकॉर्डिंगली फर्दर कितें एक्शन आसा तें करतले. सो तांकां आमी एडवायज केला की तुमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय बरया. सो तेंच्या पावरा अंडर तांकां एक्ट करून. डेप्युटी कलेक्टरान कितें आयिल्ले आमी एप्लिकेशन दिवपाक आयिल्ले प्लांटाक लागून. प्लांटाक कितें लागून प्लांटाचे आमकां प्लांटाचे त्रास जाता. थंय डांबराचो वास येता, एलडीओचो वास येता, गाडयो दीसभर चलता, व्हडी हाडटा, डांबर व्हरता. कलेक्टरान कितें सांगलां तुमकां? कलेक्टरान हांगा मामलेदाराक धाडटा आनी इन्स्पेक्शन करून घेता म्हणून पयलीं आपण मागीर रिपोर्ट दिता म्हणून. तुमी पोल्युशन बोर्डा बी दिला पयलीं ना ना आतां दितले. सगळे पोल्युशन बोर्डाक सगळे दितले आतां दितले, आयज दितले. कितलीं घरां आहा थंय? 8 घरां. टोटल 8 घरां आसा. आनी वास येता? डांबराचो वास येता, ते घाणी येता, सांजचे जळारी उडून खाता त्या वासान. तुमी लोकल MLA बी आसा ताका दिला निवेदन? हय दिला. कितें सांगला बी? तेणी आपूण फाल्यां तांकां आपूण हाडटा म्हटलां कॉन्ट्रॅक्टराक आनी आमकांय आपयता म्हटल्यार मागीर उलय मिटींग घेवया म्हटलें. ते दुकान सर आपल्या माडू गेले आमचे सगळे उस्कोन आसा ती सगळी ताजी माड इवन फळांची झाडां सुद्दां थंय जाय. पूण आतां हेजे पयलीं 2 वर्सां जाली तो प्लांट चलतालो तेन्ना बी काय तुमची कंप्लेंट नासलेली? ना आमी तेन्ना नवत आसलो न्हू, आमकां बी कांय कळोंक ना तो. आमी ताका पयलीं सांगलें एप्रील म्हयन्यान प्लांट इंचार्जाक पळय त्या इंचार्जाक वचोन आमी दोगांनी सांगलेलें तूं फुडले फावटी काम चालू करूं नाका. जर तुजें करपाचें आसा जाल्यार तुज्या पात्रांव घेवन यो, आमी तेजे कडेन उलयता. तुका जर तेजी अटी मान्य आसा जाल्यार कर, नाजाल्यार तुजो प्लांट व्हर म्हणून ताका क्लियर कट एप्रील म्हयन्यान सांगलेलें. एप्रील टू आयज नोव्हेंबर तो एकूय दीस येवना. पूण थंय तुमी कोण तरी कमिटी आसा म्हणून आयकलें असोसिएशन? कमिटी मेंबर ट्रक ओनर आसा एसोसिएशन दारबांदोडा ऑल गोवाचो. तेच म्हणटा तुका तूं हॉट मिक्स प्लांट आसा पळय तेजी जी ट्रक असोसिएशन आसा पळय तितून हांव मेंबर म्हणून आसा. तुजी ट्रक आहा? हय म्हाजी गाडी आसा, हांवूय ती गाडी चलयता. आमी पेटक्या दारबांदोडा हांगा आसा ज्या जाग्यार काल गांवच्या लोकांनी हांगा पोल्युशन जाता, उग्र वास येता आनी आमकां हें पडना, आरोग्य बिगडटा अशें म्हणून तेंच्यांनी काल तक्रार केल्ली. आनी आयज डेप्युटी कलेक्टराक तेंच्यांनी वचोन कंप्लेंट दिल्ली आसा की ह्या प्लांटा संदर्भात योग्य डिसिजन घेवचें की कारण आमकां खूब त्रास जाता म्हणून. पूण हांगा जेन्ना पयलें की हो प्लांट 2-3 वर्सां जाता जेन्ना आमी ह्या संदर्भांत जेन्ना जे आंदोलक आसा जे कंप्लेनर आसा तांकां आमी विचारलें की 2 वर्सां जालीं प्लांट चलता तेन्ना तुमकां कांयच प्रॉब्लेम नाशिल्ले काय म्हणून इतलीं वर्सां. आनी त्या भितरले जे लोकलाची गाडी बी हांगा ट्रक चलता आनी त्या संदर्भांत तांकां विचारलें की तुजें ट्रकूय चलता असोसिएशनाक तुमी मेंबर आहा तेन्ना तुमकां हे 2-3 दिसांनी दिसनासलें काय म्हणून विचारलें. 2-3 वर्सांक जो चलतालो प्लांट तेन्ना तुमकां दिसनाशिल्लें काय म्हणून विचारलें. तेन्ना सांगलें तेन्ना तो प्लांट नवो आसलेलो ताका लागून आमकां हांगा कांय कळनासलेलें. पूण आतां आमी ह्या संदर्भांत आमकां उग्र वास येता आनी आरोग्य आमची बिगडटा म्हणून आमी कंप्लेंट दिल्ली आहा अशें तेणी सांगिल्लें आसा. ह्या संदर्भांत दुसरी बाजू आयकूंक गेलें जाल्यार हो जो प्लांट चलता सबंद गोंयचे रस्ते जे आसा ते खड्डेमय जाल्ले आसा ते रस्ते आनी त्या रस्त्या खातीर आतां हॉट मिक्स प्लांटाची अत्यंत गरज आसा. जेन्ना आमी ह्या संदर्भांत सार्वजनीक बांदकाम मंत्री जो दिगंबर कामत आहा ताका विचारलें की फोंडा तालुक्याचे जे रस्ते आसा गोंयचे गोंयभर रस्ते आसा ते खड्डेमय जाल्या. तेणी तेन्ना आमकां सांगलें की 4 दीस भितर आमी प्लांट चालू करतलो म्हणून. पूण आयज तो जो प्लांटाची जो हांगा म्हाल वयता तो शिरोड्या हांगा सुभाष शिरोडकर यांच्या मतदारसंघान वयता. कारण ते रस्ते जाता तितले बेगीन करपाचे, जात्रा आसा म्हणून अशें करपाचें आहा म्हणून तेंच्यांनी हो प्लांट चलयला अशें म्हणून आमकां आयकूं येता. गोमंतक TV खातीर दारबांदोड्याच्यान एकनाथ खेडेकर.